what is the status about the Bondval lake at present? बोंडावाल लेक तुम्ही आयकलां आसतलें आदींसून एसेंब्लीनूय गाजताली ती आनी सगळे गांवांत गाजताली आनी ती बोंडावाल लेक म्हणल्यार एक 100 years ओल्ड बोंडावाल लेक. ती उदक भरून आसतालें आनी तें उदक आमकां इरिगेशन म्हणजे तुका हेका आयंगण म्हणजे खरीफ क्रॉप ओके खरीफ करपाक वतालें आनी रवी करपाक ते सप्लाय करताले उदक आनी ते हेजेर ते शेतां रोयताले. आनी आतां स्टेटस तेजो ती सारकी ड्राय जालेली ड्राय बेश्टी जावंक शकत ना. येदें व्हडलें 10 metric ton वॉटर तितून आसता आनी इमिजिएटली तें ड्राय जावन कोणें तरी मिचीफ केल्या आनी ते मिचीफान तें उदक सोडून दिलां आनी थिंगा ती मिचीफाचेर आमकां दिसून येयलां तें ड्राय जालां. आतां ड्राय जाला तर प्रश्न दुसरो तो फर्स्ट पॉयंट तो ड्राय जावपाक कारण कितें कोणें केलां तेजेर इमिजिएटली एक्शन जाय आनी तें एक्शन जावपाक जाय जाल्यार तुमकां आतां हिंट तुमकां डायरेक्ट सांगता थिंगा कोण टॅनंट आहले आदी ते टॅनंट म्हणून ते आपूण क्लेम करताले. वॉटर बॉडीन टॅनंट आसूंक शकना पूण टॅनंट म्हणून ते सुकयलें म्हणटून उदक गांवांत पावलें म्हणटून ते हिंगा कोणाक रोवपाक दिलां गांवच्या लोकांक आनी ते टॅनंटची रायट क्लेम करता बाय. थिंगा तेणी आतां हें सुकयलां आनी थिंगा मेरो घातल्या म्हणजे शेत रोवपाक म्हणजे हेजेर दाखोवन दिता की तें डेलिबरेटली सुकयलां आनी शेत रोवपाक हें केलां की कोर्टाक दाखोवपाक आमी आजून शेत रोयता. हें 10 वर्सां शेत कोणेंच रोवंक ना तेज्या पयलीं केन्ना रोयताले आनी सुकयताले पूण आतां आमकां दिसून येयलां देर इज अ मिचीफ प्लेट टू मेक लीव द वॉटर आवट समहाव एंड सी दॅट लेडी गेट अ चान्स टू हॅव अ क्रॉप. म्हणल्यार तुम्ही डायरेक्ट आरोप करता की हो टॅनंट जे कोण हे करता तेणी हे सगळें नाटक केलां म्हणून. Natok, it is not Natok, it is a serious issue where this wetland which is declared now wetland water body ती water body तिका कोणेच हात लावंक जायना. इट इज recognized by the government authority आनी ते वॉटर बॉडीक कोणें हात लावंक जायना आनी कोणेंच तिका तितून मोदें पडोंक जायना. जेन्ना कोण मोदें पडटा इट इज इल्लिगल. कोण मोदें पडटा तेजेर क्रिमिनल ट्रेसपासिंग घालूंक जाता आनी ताका एक्शन घेवंक जाता. पूण आय डिमांड इमिजिएट एक्शन एगेन्स्ट द पीपल हू आर इनवॉल्ड इन दीस फॉर ड्रायिंग दीस टायम इज टू बी सिरियसली टेकन. This matter is also in court, I think. Yeah. So what is the ongoing process is going on? It is in the High Court. आनी हायकोर्ट म्हणल्यार तुमी जाणा हियरींग जाता पूण आतां ऑलरेडी आमकां अदर सायड आमकां गवर्नमेंट येयला ती दाखोवन दिलां की ती वॉटर बॉडी ती ड्राय जावपाक शकना आनी तेजें फकत उदक फॉर प्लांटेशन ऑफ रबी क्रॉप दिवपाक जाता. ती पावसान भरून मागीर तें आयंगण करपाक हे पाटी आयंगण ना. लोक इतलो रोवपाक आहा तांकां आयंगण मेळोंक ना म्हूण तें इट इज व्हेरी सिरियस इशू. आनी एक गजाल म्हणल्यार की एक्स MLA विक्टोरिया फेर्नांडीसान सुद्दां कितें तरी लेटर बी दिल्लें अशें आयकूंक येता म्हणून खरी खबर ती लेटर कोर्टाक दिल्ली ती आमकां खबर ना पूण आयकोन येयल्या. तूं सांगता तें सारकें आसूंक शकता कित्याक आमी आयकलेलें तेणें ती टॅनंट म्हणून ताका लेटर दिली. यू कॅनॉट हॅव टॅनंट इन अ वॉटर बॉडी. इट इज इम्पॉसिबल. इट इज व्हेरी ऑब्वियस टू थिंक दॅट देर इज समवन हू हॅज गिवन अ लेटर फॉर सच वॉटर बॉडी. पूण म्हाका आयकून सांगपाचें आहा जें टँक 100 years ओल्ड पोर्चुगेजान बांदून दिलां तें उदक शेतां रोवपाक आनी हें शेतां रोवपाक उदक तेजी कॅपेसिटी आहली 10 MLD तें उदक आमी वचून शेतां हे पाटी इट इज अ सिरियस इशू. शेतकारांक शेत रोवपाक मेळोंक ना. इट इज एनदर इशू दॅट शेतकारांचे पोटार पावोवन दवरलो आनी शेतां रोवंक दिवंक ना म्हणल्यार शेतकारांनी आमच्या शेतकारांक उदक ना जाल्यार शेतां ना. वॉट इज द सोल्युशन ऑन इट? सोल्युशन कितें आसतलें? सोल्युशन तें आतां तर कितें पळय खंय सिपेज केल्या ती बंद करी जाल्यार तें बदता बिकॉज देर इज अंडर करंट वॉटर इज कमींग दॅट टँक आनी तें म्हाका दिसता उदक भरोंक शकता आनी उदक पडोंक मेळोंक ना. तुमी बी लेटर बी केला CMाक बी? CMाक हांव खूब लेटर आहा म्हाजी. इफ यू कम इन द ऑफिस आय विल शो यू. देर आर सो मेनी लेटर्स आय हॅव बीन टेकिंग दीस इशू फॉर द रायट फ्रॉम माय MLA-ship or before also. Why this issue is in 1968 and so on. Okay. So why they are not taking consideration on such lakes? If who is interested in farming, they will not take interest.
Those who are not interested in farming, who wants money or to make money, they are the people who are involved in this. पण माझे आता हे दोन सांगपाचे. There is, we have two committees. Omnidad is the owner of the Bondval, and tenant association is the water in charge. तें उदक शेतकारांक पावोवपाचें. आतां कोमनिदाचो रायट आसलो पयलीं सद्याक लोकांक गमोवपाक हें आमचें टँक आहा, हें पळय आमचें बोंडाव लेक आहा ती सुकल्या म्हणून मिटींग मागता. हांव अजून मागता कोमनिदादीन मिटींग आपोवची आनी लोकांक गमोवचें स्टेटस ऑफ दीस बोंडाव लेक. शेतकार कमिटी टेनंट असोसिएशनान सांगपा तेंकाय हांव चान्स दिता. तुमी लोकांक आपोवचो आनी सांगचें वॉट इज द स्टेटस ऑफ वॉटर, कित्याक टेनंट असोसिएशन इन चार्ज ऑफ द वॉटर सप्लाय टू द फिल्ड्स. बरोबर. सो तेंकां हांव मागता उलो तेणी आजून मिटींग घेवची आनी सांगचें लोकांक वॉट इज द स्टेटस ऑफ द बोंडाव लेक. एज ए पंचायत बॉडी दे आर अ विलेज हेड, सो दे कॅन इंटरवीन एंड टेल बाबा अशें स्टेटस आहा. शेतकार कमिटीची मिटींग तेणें आपोवंक जाता आनी गांवकारांची कमिटी तेणें आपोवंक जाता. तेणें मागोवंक जाता सांगपाक वॉट इज स्टेटस ऑफ दीस एंड वॉट इज द स्टेप्स टू बी टेकन एगेन्स्ट दीस. सो म्हाका दिसता आतां इमिजिएट म्हणटा ते कोमनिदाद टेनंट असोसिएशन. If Panchayat wants to intervene, and they can also call a meeting and do the needful for whatever is required for the Shatkar. Shatkar is important to the eyes लोकांक शेत जाय मागीर. तुवें आनीक म्हणलें की हितून कोणाक पयसो करपाचो आसा. हू वॉन्ट टू मेक द मनी ऑन? पयशे सगळ्यांक करपाचे आसा. कोण सगळ्यांक स्पेसिफिकली कोणाक पळय इंट्रस्ट आहा हितून, कोणाक पळय इंट्रस्ट आहा कितें खावपाक मेळटा ताका इंट्रस्ट आहा पयशे करपाक. खंयच्यान आयज कोण जो पयसो करूंक शकता, बाजारान भोंवनासतना पयसो करूंक शकता, घरा बसून पयसो करूंक शकता. कोणाक पयशे करपाचे आसा ते खूंय रावन पयसो करूंक शकता. दीस इज वॉट इज गोईंग ऑन, नॉट ओन्ली इन द टेनंट ऑर कोमनिदाद ऑर वॉट एवर. पूण म्हाका दिसता तो पळय हें अंडरलायन केलां तुवें तें आतां काडून उडोवपाक जाय. आनी इन द इंट्रस्ट ऑफ द विलेज वी हॅव टू फायट टू गेट दीस वॉटर बॉडी रिस्टोर्ड बॅक, वॉटर टू बी रिस्टोर्ड बॅक. आनी जाता जाल्यार आतां थोडोच टायम आहा आमकां शेतां करपाक. तें भरून दवरून आमकां फुडाराक यूज जातलें म्हणून.